Logarithm lesson for class 9, we will see method to find the mantissa of a given number. Okay, so हांगासर तुमकां नंबर दिल्या तेजे आमी mantissa फाइंड करतले with the help of log table. Okay, so जेन्ना नंबर दितले पळय आनी तुमकां फाइंड mantissa कर म्हणटले फर्स्ट तुमी कितें करतले जो नंबर आसा तेका कन्वर्ट इनटू 4 डिजिट नंबर. सो हांगासर 7 आसा तेका 4 डिजिटान कन्वर्ट करा. सो 1 डिजिट आहा तो, सो तेका 3 डिजिट आनी ऍड करतले तुमी by 0. Okay, so 3 zeros add करतले सो तो 4 digit झालो. सेम वे नेक्स्ट नंबर पे 2.8. सो 2.8 सो डेसिमल काढास सो तेका 28 आणि 4 डिजिटान कन्वर्ट करूंक जाय. डेसिमल आहा ते सगळे उडया. सो 1890 आलो. मागीर नेक्स्ट 5761 जालो. ऑलरेडी हे 4 डिजिट आहा सो हांगासर 0 ऍड करपाची गरज ना. हांगासर 718 सो नंबर ना जाल्यार 0 ऍड करात. हांगासर ऑलरेडी पळयात जेन्ना डेसिमलाच्या पयली 0 आसतलो पळय सो तोच आमी कन्सिडर करचे ना, डायरेक्टली नंबर आसा तो बरयतले. सो हे 4 डिजिट झाले तुमचे. हांगासर पळयात 0.00985 हांगासर 985 आणि 4 डिजिट तुमी 0 बरयतले. सो 0 जेन्ना अशे फॉर्मान आसतले तेन्ना जे डेसिमलाच्या फुडें जे कितें नंबर आसा तेच नंबर आमी बरयतले. सो आतां आमी हांगासर मॅन्टिसा फाइंड करतले. सो दोन तुमकां दाखयता, बाकीची तुमी फाइंड आउट करा. सो फर्स्ट पळयात हांगासर जर मॅन्टिसा आमी फाइंड करतले विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता. सो लॉग टेबल. सो हांगासर जी फर्स्ट लाइन आसतली तितून 2 डिजिटूच नंबर स्टार्ट जातात बाय स्टार्टिंग विथ 10 नंबर. सो तुमी पळोवपाक शकता तशें. ओके, ऑन द फर्स्ट पेज. सो आतां आमकां हांगासर 7000 नंबर मॅन्टिसा फाइंड करूंक जाय. सो 7000 फर्स्ट 2 डिजिट घेयात कितलो 70 येतलो. ओके, सो हांगासर पळय 70 मागीर नेक्स्ट कितें घेतलें आमी 0 आनी लास्ट 0. सो हांगासर 70 मागीर नेक्स्ट 0 आनी नेक्स्ट लास्ट 0 उरला तो मीन डिफरन्साचो घेवप. सो मीन डिफरन्सान 0 ना स्टार्ट विथ 1 जाता. सो लास्टाक जर 0 आसा जाल्यार तो आमी कन्सिडर करचे ना. सो 70 चा आमी नंबर कितें बरयतले 8451 बरयतले. सेम वे तुमकां हे एक दाखयता हांव. सो 5761. सो 57. ओके, मागीर नेक्स्ट आमी 6च्या अंडर वयतले पळय 57 6 कितला 7604 आसा आनी नेक्स्ट आहा तो 1 तुमचो. सो 57 6 आनी 1 1च्या अंडर 1 आसा. सो 7604 प्लस 1. सो आन्सर कितें येयलो तुमचो 7605. सो लायक दिस तुमी बाकीची विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड आउट करा मॅन्टिसा. ओके, we will see the express the following in the logarithmic form. Okay, in the last video we will how to convert the exponential given statement into logarithmic form. Okay, so हे तुम्ही सॉल्व केला असतले. सो हांगासर पळयात इन लॉग फॉर्मान कशें बरोवपाक जाय आमकां. सो लॉग ऑफ 125. सो ह्यो 125 आहा तो हांगा येतलो टू द बेज घेवप टू द 5 is equal to 3. So power जी आसा ती भायर येतली. Okay, today we will see some more example. सो हांगासर तुमकां इन द क्यूब रूटान दिला. सो क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल टू इतलो 7. ओके, सो हांगासर बरयतना कशें बरयतले लॉग ऑफ 7 टू द बेस 343 इक्वल टू क्यूब रूट कशें फॉर्मान बरयतले 1/3. ओके, सपोज जर तुमकां असोच म्हणजे स्क्वेअर रूट दिल्लो. ओके, सो स्क्वेअर रूटाचो मिनिंग कितें 1/2 आनी हेजो मिनिंग कितें हांगासर 3 म्हणजे क्यूब रूट. सो क्यूब रूट कशें बरयतले 1/3 बरयतले. ओके, नेक्स्ट जे आसा 10 raised to -5 इक्वल टू 0.0001. सो हांगासर बरयतना लॉग ऑफ 0.00001 टू द बेस 10 इक्वल टू हांगासर बरयतना बार 5 परत. ओके, सो नेगेटिव्ह आसा तो बार 5. ओके, सो हांगासर तुमकां एक फॉर्म्युला लॉज एंड एक्सपोनेंटाचो खबर आसतलो a raised to -m इक्वल टू 1/a raised to m. सो नेगेटिव्ह आहा तो कितें जाता पॉझिटिव्ह जाता. ओके, सो ह्या एक्सपोनंट फॉर्म्युलाचे हे बेज आसले. नेक्स्ट जो आसा ह्यो एक फॉर्म्युला लास्ट इयर आमी लर्न केल्लो a raised to 0. सो जेन्ना पावर 0 आसता तेन्ना आन्सर कितें येतलो 1. सो ह्यो लॉग बरयतना बरयतले लॉग ऑफ 1 टू द बेज 8 इक्वल टू 0. ओके, सो लास्ट वन आसा तो 81 raised to half इक्वल टू 9. सो हांगासर log of 9 to the base 81 equal to half. Okay, so like this you have to write this given statement in the logarithmic form. So आम्ही आज हांगासर find out करतले the value. Okay, so ही just log statement दिले. Okay, so तुम्ही जर in my before videos जर suppose जर तुम्ही पहिले how to convert the exponential form statement into log form जाल्यार खबर आसतली तुमकां log
बरयतना कशें म्हणटलें आमी log of 32 to the base 2 आनी हांगासर जो कितें पावर आसली पळय ती आमी म्हणटाले. ओके, सो आतां हांगासर तुमकां फक्त व्हॅल्यू बरोवपाक जाय, हांगासली फक्त एक व्हॅल्यू बरोवपाक जाय ह्या लॉगाची कितली येतली ती. सो हांगासर व्हॅल्यू बरयता पळय ती आमी खंयची बरयतले, हांगासर तो बेजाक नंबर आसा पळय 2, सो हांगासर कशें येतले 2, सो हांगासर 2 ची हांगासर पावर, ओके, n म्हटल्यार पावर, सो ती पावर कितली आसतली, सो तेजे आन्सर कितें येवपाक जाय 32 येवपाक जाय. सो हांगासर कितें करपाक जाय, दोन मेथड्स आसा, एक 2 च्या टेबलान मल्टिप्लाय करून पळयात कितले टाइम्स तो कितें येता मल्टिप्लाय. आतां हांगासर पळयात 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, सो 2 कितले टाइम्स जाली पावर तेजी 5 टाइम्स जाली, सो युअर आन्सर इज 5. अदर मेथड तुम्ही कितें करूंक शकता, फॅक्टर्स काढूंक शकता. 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. सो काउंट हियर number how many times 2 is there, 5 times. so हांगासर ते आन्सर तुम्ही बरोवपाक जाय. सेम वे हांगासर व्हॅल्यू कितें येतली, सो हांगासर पावर सॉरी बेस कितें आसा 5 आसा, सो तेजी हांगासर पळय आन्सर कितले येवपाक जाय 1. ओके, सो आन्सर आमकां कितले जाय 1 जाय. सो आमकां फॉर्म्युला खबर आसा, केन्नाय पावर 0 आसता खंयच्याय नंबराची तेन्ना आन्सर कितलो येता 1 येता. सो हांगासर 5 ची पावर कितली आसतली 0, सो 5 raised to 0, आन्सर कितलो येतलो 1 येतलो. सेम वे हे तुम्ही सॉल्व कराच. 11 ह्यो कितले टाइम्स मल्टिप्लाय कराच, सो तो मल्टिप्लाय करून कितले आन्सर येतले, कितले येवपाक जाय तुमचे 1331, सो ते कितले टाइम्स मल्टिप्लाय केले काय येतले ते चेक कराच आनी हांगासर आन्सर जाय. सेम वे हांगासर √2, सो हांगासर कितले टाइम्स मल्टिप्लाय केला येतलो ते चेक कराच. सो हांगासर √2 तुमकां पळय √2 2 आनी √2 2, सो 2 into 2, आन्सर कितलो येयलो 4, सो √2 कितले टाइम मल्टिप्लाय करपाचो पडलो 4 टाइम्स. आनी हांगासर 0 काउंट करात, 0 कितले आसा 2. ओके, सो हेजे आन्सर डायरेक्टली तुम्ही बरोवंक शकता, 2 बार 0 काउंट कराच, डायरेक्टली तुमकां तुमचे आन्सर मेळटले. ओके, व्हिडिओ लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.